राष्ट्रीय सल्यूट सलामी सस. गोंयभर कितलेशेच आमचे मूळ गोंयकार हे सुद्धा कम्युनिटीच्या जागेत रावता आनी ही कम्युनिटीची जागा ही तांच्या नांवार करपा खातीर गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा 2070 अमेंडमेंट बिल 2025 हे हाडून तांकां आपल्या घराचो हक्क दिवपा खातीर आमचें सरकार हे प्रयत्नरत आसा. आनी म्हाका आस्त आसा की कम्युनिटींतले पदाधिकारी हाका सहकार्य करतले, जेणे करून की मूळ गोंयकार आनी गेली 40 वर्सां पासून हांगा रावपी समेस्त गोंयकार ज्यांच्या कॉन्ट्रिब्युशनान ज्यांच्यांनी सगळ्यांनी वांटो घेतला त्या सगळ्या जाणांक सहकार्य करचे हें कम्युनिटी आनी बाकीच्या संस्थां कडेन हांव मागतां. ह्या बाबतीत कोणीच राजकारण करिनासतना सामान्य मनशाक आपल्या घरात व घरपणान रावपाचो अधिकार हो प्रत्येकाक आसा तो दिवचो हें तांच्या सगळ्यां कडेन आयच्या दिसा हांव मागतां. सांग्यार आशिल्ली कुणबी विलेज प्रकल्प येता त्या 3 म्हयन्यां भितर पुराय जातलो आनी सांग्या सारकेल्या ग्रामीण भागांतल्यान आमी म्हणटा तशें आमच्या कुणबी ह्या संस्कृतीक आमी पुरातन परत एकदां लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न आमच्या सरकारात केला. हातूंतल्यानय बी ग्रामीण कारागाराक व्हडली संद ही उपलब्ध जातली. डबल इंजीन सरकाराच्या कार्यकाळात आमी फर्मागुडी हांगासर आशिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो फोर्ट हो डिजिटल संग्रहालय रुपांत पर्यटन नकाशाचेर हाडपाचें एक म्हत्वाचें पावल आमी घेतलां. थोड्याच दिसाच्या भितर ह्याय प्रकल्पाचो फावंडेशन स्टोन आमी घालपाचें आसा. गोंयभर स्वतंत्रताय दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो. खबर आसा खुबश्यो गोष्टी आमचे प्रोजेक्ट डिले जातात. आज बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट डिले जाता, बट आय एश्युअर यू फुडलो 15 ऑगस्ट जावच्या पयलीं तो बस स्टँड 100% जातलो. हांव डे टू डे काम फॉलोअप करता. Let us recollect the extreme sacrifices made by people who never thought of themselves, who were selfless in their thoughts towards our country. तशें उतारू जालें पूण आमी तांच्या याद करतात आनी आमी तेजी याद काडटले. आमच्या भुरग्यांकूय कळपाक जाय की आमी जे आसा फडक्याची गुलामी आशिल्ले, आमी गोंय पागलाची गुलामी आशिल्ले आनी 750-800 वर्सां तेजी गुलामी आमी आशिल्ले. जेन्ना भारत देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा सकल विकसीत भारताच्या दिशेन वाट चलता तेन्ना गोंय सरकार तांच्या ह्या वावराक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकल योगदान दिता हें हांव अभिमानान सांगता. विकसीत भारत स्वयंपूर्ण गोंय करतना डबल इंजीन सरकार नेटान पावलां मारता. युवा, शेतकरी, महिला आनी गरीब कल्याण हे आमच्या डबल इंजीन सरकारचें ध्येय आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.